तुम्ही सगळी देवा गोरान हाता प्रवेश करात भक्तीपोणी यात तुम्ही सगळी देवा गोरान हातात प्रवेश करात भक्तीपोणी सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची ही पवित्र मिसाचे पेटेन जेन्ना ही आमची 26 भुरगीं पयले फावटी पवित्र संस्कारान जेजूक आपल्या काळजान घेतात तर सगळीं आमी बरे भाशेन हे भेटेन वांटो घेवया भुरगीं आमी सगळीं हात जोडून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आयचे मिसाचे भेटेन केरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता निकोल नोनीस आनी फ्रांसिस्को आनी वेनांत नोनीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तशेंच आनिकूय जी सगळीं आपलो लग्नाचो दीस वो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया ह्या 26 गोराब्यांचेर केरीत भाशेन आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरून हे मिसाचे भेटेक व्हडल्यान जबाब दिवन आमी सगळीं वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सवें आसूं मोगाल भयणी भावांनो सगळ्या तुमकां देवाचे कृपेन बोललो दीस आवडटा आयज संतोशाच्या मालांनी बोलून आनी काळजा मनाचे तळारेन आमचे गांवचे 26 भुरगीं पयलेच फावट जेजू मासा लोकता शेवटली ही कुशळकायेची भावना जिवी करून जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताचो पातलाव करुया हो विशय आमी विचून केला शिसांनी जेजूच्या उल्याक हयकार दिवन आनी ताचो मोग आपल्या काळजान अणभवून ताचो वाव सगळ्या संवसाराक शिंपलायलो आमी दर एका क्रिस्ती भावात्यान आनी केळपणी आयचो संस्कार आपणावूंक वेतोल्या आमचे भुरग्यांनी पवित्र संस्कारान आसलोल्या जेजू कोलेपणी वळखून ताचे सारके आपले जिवी जीव शिसा आनी शिसा पोरी जेजूचो मोग परगटून आमकां सगळ्या कृपा आनी आदार ह्या मिसा भेटेन भावात्यान मागुया जेजूक आमच्या काळजांनी घेता तेन्ना आनी जेजूक आमी आमचे भितर घेता तेन्ना आमी जेजू सारकीं जाता आनी ही सगळीं भुरगीं आतां जेजू सारकीं जावपाक वेता तर आमी जायते फावटी आवय बापूय कशीं संदेशकारां कशीं यादनीक कशे ह्या आमच्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक घडये चुकल्या वो जायते फावटी आमकां मेळ्ळले सयेक आमी पिड्ड्यार केल्यात ह्या असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं आमी हे प्राचीत रितीन बोगसणे मागुया काटें आमकां तपता तेन्ना आमकां दूख जाता मोगाळा जेजू आमी आमच्या आवय बापायक शेपाय शेमायक भाव भयणांक संदेशकारांक पोतें उतर दिवन आनी तुका आनी सगल्यांक दुखयलां ह्या काट्या परवीं आमी जाल्या तुज्या भाशेन आमी जावंक नात बोगोस आमकां
सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, आरसो मोगाळा जेजू आमी आवय बापूय जावन आसात भुरग्यांक एका आरशा पोरी तुजो उपकार आमची बरी देख आनी बरें क्रिस्ती जिवीत तांकां दिसूंक जाय आसलें पूण जायते पावटी भुरग्यांचेर नदर दवरूंक आमकां वेळ ना थोडोसो वेळ तांचे बरोबर मागणें करूंक आमी तोकूच घेवंक ना जायते पावटी भुरग्यांक दोतोनीक पासून धाडूंक हुस्को दवरूंक ना बोगोस आमकां क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर, मातयेचें आयदोण हें मातयेचें आयदोण आमकां कुमाराचो उगडास करता आमी संदेशकारां जावन आसात कुमारा परी आनी भुरगीं जावन आसात माती आमचो हात भुरग्यांक बरे भाशेन आकारता तसलो जावंक जाय आसलो पूण आमी आमचे पाठ बरे तरेन तयार करून जिव्या देवाचो अनुभव आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं भुरग्यांक दिवंक चुकल्या ह्या वरवीं आमच्या दोतोन फकत उतरांची जाल्या बोगोस आमकां सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, सुर पदवीदार देव आमची काकुत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सगली कुशालकायेन व्हडल्यान म्हणुया मुयमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपुद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर बापाच्या उजव्याक बसलाय जे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. सगळी आमी आमचे हात जोडुया प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो जापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां ओदीक ओदीक आमी बरो हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक
देवान ईश्वर आनी अभिशिक्त केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घोराणे तीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकोली तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा दोन दुतांक तांणी म्हणलें, बाबानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसोणे जोडूंक जोन एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवीचार तुजी चोरवणा, थंय म्हाका विसोव तूं दिताय. तोणुतका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत कोट्यांत हांव सांडल्यार, कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या खोंक्या सयत, गोठाय तीर म्हाका तूं दिताय. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दुमदुमीत माथ्यार तेल घालताय, मोलेपण करपा दिसान दीस. घोसघोशीत म्हजे देंवतली, देवदाना तुज्या मोगाची. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे
म्हज्या देवाचे हेंचणीकार म्हज्या काळजाचे सोर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागियोंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानू बरें केलां आसतना खास्त बोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यान. कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसलें आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांत कसलीच लोबादी मेळूंक ना. ताची निंदा केली पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगडायताले तेन्ना तो दोमकाय नासलो. पूण नितीन मनसुबी करता ताच्या हातांत ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकांक मोरून आमी प्रमाणीकपणान जेवचे खातीर कुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. तांच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. सांडलोल्या शेळ्यां पोरी तुमी भोंवताल्यात पूण आतां तुमच्या गोवळ्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah. सोमी म्हणटा, हांव बरो गोवळी. हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ तोमा. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक म्हळें, हांव तुमकां सोच सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्याचो गोवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताडो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताडो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सोशिल्लीं ती पडून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताडो ती वळखनात. जेसून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो उड तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेसून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीन आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक नात. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सरोत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी बाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर
तें तुमकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. Your hands sit properly. Ready to receive Jesus? You are ready to receive Jesus? Good. Today is what date? What is the date? 30th of April. आणि आज कोणाक घेवंक येतात तुमी हांगा? Jesus. Who येतलो Jesus? Will come into our hearts. Okay. How many of you watch TV? Raise your hand. How many of you watch TV? Good. Some are not watching. Bore. In the advertisement that comes in the TV, I won't name the advertisement. There is one boy who goes with his father. चोयला तुमी एक भुरगो आपूण बापायच्या वांगडा वेता मोटरान आनी वाटेर तो एका आनीक एक भुरग्याक पळयता. He sees one boy, he is begging. होयो ना भीक मागता आनी हो भुरगो आपूण वेता एक खाणावळींत. He goes to one fast food center. He buys that burger from that center. आनी तो परतो येता आनी बापूय हुशार जाता. भुरगो आपलो बर्गर घेवन खातलो आतां. सडनली तो बापायक मोटर थांबयता. राव म्हणटा. देंवता आपल्या लागीं बर्गर आसा तो काडटा त्या भुरग्याक दिता आनी परतून मोटरान बसून तो घरा येता. And he has a big smile. Did you see this ad? How many have seen the ad? They are watching cartoons. All are busy watching cartoons. But anik ek ad yeta. There is one boy who goes with his father. And he sees a beggar is without slippers on the road. तो घरा वेता धांवन धांवन घरा वेता आनी आपलो मिलेर आसा तो फोडटा पयशे घेता आनी शू शॉपार वेता. थंयसर मोचे घेता बरे मोचे घेता हाडटा आनी हे जाणटेल्याक दिता. Have you seen this ad? How many of the parents have seen this ad? Raise your hand. Very few. That means parents are busy watching only politics. These are two advertisements that come about giving ourselves to others. दुसऱ्याचो हुस्को. आमी जेन्ना दुसऱ्याचो हुस्को दोत्ता तेन्ना आमकां बरें दिसता. At home, what does Dada do? What does Mama do when you are alone? What do they tell you? They say, close the door. Then what do they say? They say, open the door for anyone. कितें सांगतात? Do not open the door for anyone. Yes or no? Only if you know and hear the voice which is familiar, then only you should open the door. Munta to na? Do they say or no? Yes, and there is a hole from which we see. Kon ila? Okay, then we see. And then only we open the door. Otherwise, nowadays, Mama and Dada, they take the key and they go. And they open from outside. Same way, today we have read in the Gospel. Jesus is saying, I am the good shepherd. Aao boro goudi. Who is the good shepherd? Who is the good shepherd? Jesus. And who are the sheepfold? Who are the sheep? Tumi. शेड्यो तुमी जावन आसत कोण? The flock. म्हणटच तुमी बऱ्यो शेड्यो. You know me and I know you. So mommy daddy knows us. So when mommy and daddy goes out and when they come inside, when they knock on the door, when we hear their voice, we open the door. Yes or no? Yes. Do we open for strangers? Do we open the door for strangers?
No, same way Jesus says, शेडी आपल्या गोवड्याक वळखता. म्हणटूच जो कोण शेपर्ड, बरो शेपर्ड आसा तो तांकां चोरवाक वता. Ezekiel chapter 43, 1 to 25, it says nicely, I am the good shepherd. I know my own. I lead them to greener pastures, and I am ready to lay down my life for them. हांव बरो गोवडी. हांव म्हज्या शेडयांक वळखता आनी म्हज्या शेडयां पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा. Now tell me, who brought the dress for you? Johan, who brought the dress for you? She's looking at other person. Who brought the dress for you? Communion dress? Dada, Mama, they brought it or no? They stitched a new one or no? Whoever it is. So, Valen, who brought that shirt for you? Mama. So, सगळें जें बरें आसा तें आमकां मामा डाडा दिता. ते भाशेन गोवडी आपल्या शेडयांक व्हरता. He takes them to green pastures. And wherever there is a grass, wherever there is a green pasture, he will ask them to graze there. So he makes one sound, they listen to his sound. He gives one whip to one, all of them will fall in line. गोवडी आपल्या शेडयांक वळखता, शेडयो आपल्या गोवड्याचो ताडो आयकतात. भुरग्यानो, आज तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक हांगा आयल्या. म्हणटूच जेजू तुमच्या काळजांत येतलो. यू आर गोइंग टू रिसीव हिम फॉर द फर्स्ट टायम. सम ऑफ यू विल से, फादर, बट ही डजंट टेस्ट. देयर इज नो टेस्ट. ही इज नायदर स्वीट nor salty. When we took him in on our tongue, he did not taste. Yes, Jesus is without any bias. Jesu सगळ्यांक एक सारको. He is common to everyone. He loves everyone. He wants everyone. And because he loves you, तुजो मोग करता देखून आज जेजू तुमच्या काळजांत येतलो. तुम्ही जाय ती तयारी केल्या, कशी भाशेन उबी रावपाची, कशी भाशेन जीब दाखोवपाची, कशी भाशेन आमी आमची बेसीक दोतून आसा ती करपाची. केल्या करूंक ना. आमचे बापा नमान मरे, हांव पातकी, सोत मानता. शिकल्या तो शिकूंक ना. Yes, in order that you may know what you are going to receive. Then what did you receive on 2 days back, on Friday? What did you do? Went for confession. Went for confession. We made our commitment to Jesus and we said, we want to unite once again in good trust, in good faith. We want to be there to receive you with a pure and a sincere heart. So we confess our sins. प्रितीच्या आवय बापायनो, आमी ह्या वेळार आमच्या पयल्या कोमिन्याचो उगडास करुया. आमी ह्या भुरग्यां भाशेन ल्हान आसलेल्यो. आमच्याय देव संदेशकारांनी आमकां ह्या भुरग्यां भाशेन तयार केल्ली. जेजू आमच्या काळजांत घेवंक आमी सगळीं तयार आनी उमेदीन भरलेलीं. आज तुमचीं भुरगीं घेतात, कितली खुशालकाय तुमकां. पूण हो जेजू तुमच्या काळजांत सदांच येता मिसाचे भेटेन. कसलो गोवडी तो तुमी विचार करात. पाप साहेब पॉल द सिक्स्थ अशें म्हणटा, जेजू आमच्या काळजांत येता, बट वी आर ऑल ब्लड बाय द स्मोक ऑफ सेटन. म्हणटूच देवचार आमकां जेजू सोशिल्लो पयस व्हरता, धुंवर दिता आमचे मुखार आनी आमी पातकान पडटा. आज जेजू आमच्या काळजांत येतलो. आर वी प्रिपेर्ड टू रिसीव दीस गूड शेपर्ड? खरेंच आमी तयार आसा? आर वी रेडी टू रिमूव ऑल दॅट इज hurdle for us in order that Jesus comes in our clear and clean and graceful heart?
आमी तयार आसूंक जाय, आमची भुरगीं तयार, आमी आवय बापूय कशीं हे जेजूक घेवंक तयार आसा. बागेवन पेद्रूचे चिटीन आमकां काय बरें म्हणटा, ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडांतली कसलीच लोबाडी मेळूंक ना, पूण ताच्या हातान ताणें आमकां सगल्यांक एक नवो जीव दिलो. Jesus died for us and brought new life for all of us. आज तुका आनी म्हाका हो जेजू ह्या भुरग्यांच्या पयल्या कोमुन्यान परतून एकदां मेळूंक येता. आवय बापायनो, let us remove that smoke of sin from our life. भुरग्यानो, तुमी जेजूक घेतात तेन्ना बरे तरेन तुमी जेजूक घेवंक तयार जाल्यात. हो जेजू तुमच्या काळजान दिसपोटी येतलो. आजतान सद्दां मिसाचे भेटेन जेजू येतलो. मामी डॅडीक सांगपाचें, मामी लेट अस गो फॉर मास, डाडा लेट अस गो फॉर मास, because I want to receive Jesus. You have to tell mommy, daddy, let us go for mass. It's only when you come every day for mass, you will receive Jesus with a clean and a pure heart. आज तुमकां सगल्यांक खुशालकाय. जशी सुरवातेक हांवें म्हणलां, तो भुरगो त्या दुसऱ्या भुरग्याक बर्गर दिवन खुशाल जाता, तो भुरगो त्या जाणट्याक मोचे दिवन खुशाल जाता. ते भाशेन जेजू खुशालकायेन तुमच्या काळजान येतलो. ही इज द गूड शेपर्ड हू वॉन्ट्स टू कम इन टू युअर हार्ट्स. आस्क हिम, Jesus, come into my heart. Jesus, make me a good child. Jesus, help me to become good. Children will not move from their place. All of you join your hands. Keep your hands on your lap. I had told you, keep your hands on your lap. You are going to receive Jesus. So when you are going to receive Jesus, ask him for this grace, that he may come with your heart and guide you to greener pastures. तुमकां तो बरो गवडी कसो शेडयांक व्हरूंक, तुमचें जिवीत अदीक सुफोड करूंक तो तुमकां आदार दिवंक. हीच कृपा आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी आज किरीत भाशेन मागून घेवची. मागता कॅटेकिस्टां लागीं एक एक भुरग्या फाटल्यान रावचे. रो, स्टँड बाय द रोज so that they don't touch each other. Requesting the catechist to kindly stand by the aisle. Cynthia and all move this side. This side there is nobody. सगळीं आमी उबी रावया. जेजूक घेवपाक जाता जीं कोण जेजूचेर सोत मानतात, विस्वास दवरतात. आनी आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक हें बरे भाशेन शिकयलां, आमच्या संदेशकारांनी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकयलां. आनी जी भावार्थाची सोतां तांकां शिकयल्लीं आसात तीं आतां तीं उचारतलीं. आमी सगल्यांनी बावतिजम घेता आसतना हींच सोतां उचारलेलीं ती आमी नव्यान करुया. तर व्हडल्या तड्यान आनीक सगल्या एकचारान आमी आतां हें करूंक येता. बरे भाशेन हे रितीन वांटो घेवया. प्रितच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर
ताचे सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिली. त्या पासत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सुमयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी नव्यान करुया आनी आमची भुरगीं आयज ह्यो बासावण्यो पयले फावटी करतलीं. तर सांगात, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाट करतात? पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाट करतात? सैतानाक पातकाच्या बापायक तुमी पाट करतात? सूर पदवीदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात? जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतावन जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सोत मानतात? बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात? कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात? तर हो आमचो भावार्थ आनी तो उचारूंक आमकां व्हडवीक भोगता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. तुमच्यो वात्यो पालयात. आतां ही आमची भुरगीं आमच्या सगल्यांच्या नांवान आपली मागणी देवा मुखार दवरतली. तर ह्या मागण्यांत आमी सगळीं एक जावन खतखत्यान विस्वासान देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाची भेट एक आपल्या जिविताचो माज करूंक ताच्या बोलान जेजूच्या पावलांनी ते चलूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी फावोटी उदरगत करूंक उपाय घेवन तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. ल्हानपणांत जावन आमकां जेजूची ओळख दितल्या. आमच्या आवय बापाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची ताकूत कर. पयलेच पावट जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक आमची तयारी करतल्या आमच्या देव संदेशकारां आनी आमच्या यानिकांक हो बरो वावर फुडें व्हरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय,
आमची काकूत कर. आयज आमी पयलेच फावट आमच्या काळजान जेजूक घेता. जेजू भाशेन आमी जानवायेन पिरायेन आनी कुरपेन वाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या भुरग्यां पासत आनीक एक फावटी खेरीत भाशेन खतखत्यान मागुया. तांच्या आवय बापाय पासत, तांच्या घोराब्यां पासत, आमचे फिरगोजे पासत मागुया. ह्या भुरग्यां मदलीं देव आपोवण्यांक जापाप दिवपी भुरगीं आमकां फावो जावंक मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे खुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Hearts. Dear Jesus, our hearts are overjoyed to receive you. You pour out your love to us at every moment of our lives. Your love is unending. We want to live our entire lives in your love. We ask you to accept this offering of our hearts. फुलां फळां आनी उंडो सोरो. फूल खंयसरी सोबाय वाडयता जाल्यार फूल काटोल्यांक वेगळीच रूच हाडटा. ह्या सोबीत रुचीक संवसारांत ओत्मीक जिविताची सोबाय आनी रुसाय उंड्या सोऱ्यांतल्या जेजू आमकां फावो करता. आमचें जिवीत दुसऱ्या सोबीत रुचीक जावंक आनी आमी मोगान वाडूंक ही दानां बापाच्या हातान घालुया. गायन घेऊया C35 पेज नंबर 43. C35. तुझ्या उदारपणान जो आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो आसा. सगळे स्पराशिश्टच्या रोसनार आमी तुका दिनवासता.
तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखांचो सोरो तेका भेटयता दाख वालेन दिलान विवण जाता म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्कोर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताये जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जालो. तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. भुरग्यांनो आमचे हात बरे भाशेन जोडुया. अखेरीत वेळ आतां हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी खरो जिवो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर यादनिकाच्या हातांतल्यान तावन हाजीर जाता. बरी भाशेन आमी सोत मानून हे रितीन वांटो घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो हो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. ओ तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच पोरीं जेवण जातोच
ताणें हें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत पातकांचे ही बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा कोरात बाबार्थाचो गुट पोर गुटुया सोम्याचे सुवामी होऊन आनी एकासी ले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येसोर आमी तुझे मरण पुरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पळय. अंदू जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांक आज किरीत भाशेन हो पयलो कुम्यांव घेतात ती आमची भुरगीं आनी तांची आवय बापाय आनी वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांक सगल्यां खातीर दयाळ कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना भुरग्यांनो जेजूक पवित्र संस्कारान तुमच्या काळजान घेवपाक तुमी तयार आसात? आर यू हॅपी टू रिसीव जीजस? व्हेरी हॅपी? ओके, जाल्यार तुमचें हॅपीनेस तुमची खुशालकाय सगल्यांक आतां आयकूंक येवं दी. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी व्हडल्या ताड्यान म्हणून बापाक सगलीं उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D42 पेज नंबर 71 D42
तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या बरोवप नासाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची शुभाची चाल आमचे निर्मूळ असो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या सांचो एक मोठा दुटू जेजू नव्यान रोडा बांदून सांच्या काळजाक उंचा पडाय जेजू हाडटा शांती स्वस्थाय तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या बाबा गेले बोयकूट कोरपाक जेजू बरी आमगेली वाट आमचे राज्य कारभार चलपाक जेजू आमचो खरो उस्वार तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी होता जेजू आमच्या उड्या तुझेच पातळ्यात गेला जेजू आमच्या गवळ्या
जेजू आमच्या पोव्या उखेल आमी मोता जेजू आमच्या उद्या
मोगाळा जेजू, आयज पयलीच पावट तूं आमच्या काळजान आयलें मूं आमी चड खुशाल. ह्या खातीर आमी तुका दिनवास दितां. मोगाडा जेजू, तूं आमचो मोग करताय आनी जायत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय, देखून आमी तुका आर्गांव दिता. मोगाळा जेजू, कुमसारा वरवीं तुवें आमची पातकां बक्षिली आनी नवें जिवीत आमकां फावो केलें, ते पासत तुका आर्गां दिता. मोगाला जेजू, हे व्हडा दिसा आमकां तयार करूंक आमचे यादनिकान संदेशकारांनी आनी आवय बापायक जायतो भार घेतला. तेंच्या देण्या खातीर आमी तुका वखणटा. मोगाला जेजू, आयच्या दिसा आमचे खुशालकायेन वांटून घेतलेल्या आमचे गांवच्या भाव भयण्या पासत तुका वखणटा. जेजूक पयले पावटी आपल्या काळजान घेतला, देखून आतां आमची भुरगीं गायन करतले. Corazón tus म्हाका दिलाय भुरग्यांनो, ह्या वेळार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमी जेजूक आतां शिवला. जेजू तुमचे भितर आसा. फील जीजस विदीन यू. तुमचे भितर जेजू आसा, ताका भोग. उलय तुज्या जेजू लागीं. तुजी भासावणी कर जेजूक. मेक युअर प्रॉमीस टू जीजस दॅट यू वील ऑलवेज बी लायक हीम एंड स्ट्रायव टू बी लायक हीम. सदांच जेजू भाशेन रावपाक तूं प्रयत्न करतले म्हूण जेजूक भास दी.
प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफोड खुणां जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. Children, are you happy? Yes? कितलो खुशालकायेचो दीस हो देवा बापाक दिनवासपाचो. Because without God, we are nothing. And with God, we are everything. आयज आमचे फिरगोजेन 26 सुपुल्ल्या भुरग्यांनी पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान घेतला. व्हडा उमेदीन आनी मोगान तयारी करून आपल्या आवय बापाय आनी देव संदेशकारा सांगाती ह्या भुरग्यांनी आपली तयारी केली. ह्या वेळार खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून ही थोडी दिनवासनेची उतरां उद्गारता. पयले सुवातेर आमच्या पाद्रीगार फादर बॉल्मेक्स परेरा आनी आमचो पादकूर तशेंच कॅथिकॅटिकल असोसिएशनाचो एनिमेटर फादर पीटर फेर्नांडीस जेजू बऱ्या गोवळ्या सारके ते जावन आमच्या भुरग्यांक तांणी मार्गदर्शन दिलें. आपलो मोग आनी हुस्को आमचे सवें दाखयलो. आमी तुमकां दिनवासता. तशेंच दिनवासता हाजीर आसलेल्या पाद्रींक ह्या समारंभेन वांटो घेवन आमच्या भुरग्यां पासत मागलें देखून. आमचे दिनवास आमच्या फादरांक तशेंच फादर आल्बीन मेंडोन्सा जाणें आमकां बरे भाशेन आमच्या भुरग्यांक तशेंच आमकां सगल्यांक बरे भाशेन कुमसार करपाक आदार दिलो. आमच्या भुरग्यांच्या आवय बापायन जायतो तोकोस घेतला. जायतो आमकां आदार दिलो. जावं तें डेकोरेशन करपाक. हें सगलें डेकोरेशन जें तुमी इगोर्जेन पळयतात तें सगलें आमच्या आवय बापायनी केलां. सेवा धर्मान इगोर्जेची सफाई उदारपणान आपलें दान दिलां आनी जायत्यो वस्तू स्पॉन्सर करून आयचो समारंभ अर्थाबरीत केलो. काळजाचे खोलायेक थावन हांव तुमकां सगल्यांक दिनवासता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आमच्यांनी विसरूंक जायना दर एका संदेशकाराक जाणें आपलो मोलादीक वेळ दिवन आपल्या सेशना वरवीं आमच्या भुरग्यांची आकारणी केली आनी जेजूची ओळख दिली देखून. खेरीत भाशेन जॉयस जाणेन ह्यो तुमच्यो वाती जे तुमी दवरलेल्यो तेणें नेटयल्या. शी डेकोरेटेड युअर कॅन्डल्स. देवान तुमचेर सगल्यांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. दिनवासता आमच्या गायन मंडळाक थँक्यू सो मच. तशेंच तांकां ट्रेन करतल्या आमच्या संदेशकार आनांक जाणें गायना वरवीं आमकां देवाक वाखाणूंक आदार केलो. दिनवास डेवीड आनी ताचो सांगाती विरू हाणें समारंभाचो फोटोग्राफी केल्ल्या पासत थँक्यू विरू. तशेंच दिनवास फ्रांसीस आमच्या साक्रिस्तांवांक, नातानियल आमच्या तरणाट्याक, वेदी सेवकांक कसलोय आदार दिवंक सदांच तयार आसतात. आनी सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आमच्या भुरग्यां पासत मागलेल्याक देवाचे बेसांव आनी आमचे दिनवास. कोणाकूय दिनवासूंक हांव विसरला जाल्यार माफी मागता. देव बरें करूं. देवान सगल्यांचेर आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी जेजू बऱ्या गोवळ्या भाशेन संदेश आनी संदेशकार जावंक आदार आमकां सगल्यांक दिवंक. आमच्या संदेशकारान जी आतांच उतरां उलयल्या दिनवासणेची ती सगळीं हांव म्हजीं करतां आनी तुमकां सगल्यांक दिनवासता. आनीक नांवां घेवन आनीक व्हडलें भाशण करून आनीक वेळ काडिना पूण तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.
तशेंच शाबासकी करीत भाशेन आमच्या आवय बापायक तुमी तुमच्या भुरग्यांची जबाबदारी घेवंक मुखार सरली देखून आनी आमच्या संदेशकारांक करीत शाबासकी ही तुमची जबाबदारी पाळूंक तांणी तुमकां आदार दिल्ल्या पासत. जाल्यार आयज जें सुरू जालां भुरग्यांक कुमन्यांव काळजान घेवन म्हणजे जेजूक काळजान घेवन हें सदांच जिवें आनी ताजें उरचें. भुरग्यांनो, माय डियर चिल्ड्रन, आयज तुमी जेजूक घेतला पयले पावटी कुमन्यांवाच्या रुपान. आनी कितले पावटी घेवपाक जाता आतां? आयज तावन कितले पावटी घेवपाक जाता? सद्दां घेवपाक जाता. तर आतां सद्दां तुमच्यान मिसाक येता तेन्ना कुमन्यांव घेवपाक जाता. बरे भाशेन जेजूक घेवन आनी जेजू भाशेन सदांच उरपाक. आयज आतां कुमन्यांव घेवन तुमी ल्हानशें मागणें केलां तुमचें आनी तुमी जेजूक कितें तरी सांगलां आसतलें. तर हें सदांच तुमचें मेनटेन करपाक, बरे भाशेन करपाक तुमची आवय बापाय तुमकां आदार करतलीं, आमची संदेशकारां तुमकां आदार करतलीं, आमी यादनीक आसात हांगासर तुमकां आदार करपाक. जाल्यार तुमची वाड बरे भाशेन जावंक आनी आमचे फिरगोजेक बरीं पवित्र भुरगीं, बरीं पवित्र तरणाटीं फाल्यां वाडलेलीं आनी त्या उपरांत मागीर बरे घोराबे मेळूंक तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद. तर आतां हो निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी सगलीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत कार्यावळ कशी भाशेन जातली ती आमकां फादर सांगतलो. आयज ह्या कुमन्यांवाच्या दिसा खेरीत भाशेन हो पवित्र पुस्तकांतलो आशिर्वाद, आरोनाचो आशिर्वाद आमी घेवया. ओगीच रावन तुमकां जें कितें जाय तें मागात ह्या वेळार देवा लागीं. आवय बापूय मागात तुमच्या भुरग्यां पासत, भुरग्यांनो मागात तुमच्या आवय बापाय पासत, तुमच्या संदेशकारां पासत, सगळ्यां पासत ह्या वेळार मागात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुतीन वागोवं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन जेजू सारकी जावंक तुमकां धाडटा. आमी भितर वेचून आदीं गायन चालू आसतलें, पूण भुरगीं सगलीं पाद्री बरोबर एक एकलो भुरगो येवन भुरगें येवन आपलो फोटो काडटलीं. उपरांत आमी हॉलांत आमच्या इगोजेच्या हॉलांत एकठांय जावन ल्हानशी केक कातरून उपरांत मागीर सगलें जाल्या उपरांत तुमी घरा वचूंक जाता. व तुमचे फोटोग्राफ आसत जाल्यार मागीर काडचे. पयले सुवातेर भुरगीं बरोबर आमचे बरोबर काडटलीं. गायन घेवया T26 पेज नंबर 215 T26.